मायनी सुरू करताना कामगारांचेर अन्याय जावपाक दिवचो ना अशें उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कामगारांक दिला। सेजा कामगार संघटनेचे अध्यक्ष निलेश कारबोटकार हांच्या फुडारपणा खाला सेजाच्या दिवचलचे मायनिंग वयले कामगार बेरेस्तारा सकाळी मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांका सांखळेच्या रवींद्र भवनात मेळ्ळे। या वेळार दिवचले आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये आनी मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हाजीर आशिल्ले। कामगारांनी मुख्यमंत्र्या मुखार आपली व्यथा मांडून आमच्या फुडाराचो विचार करचो अशी मागणी केल्या। खणी सुरू जाय मेरेन आमकां पूर्ण पगार दिवचो तशें खणी सुरू जातकीच आमकां काम मेळपाकूच जाय अशी मागणी सेजाच्या मायनी वयल्या कामगारांनी केल्या। कसिनो रेस कोर्स ऑनलायन गेमिंग हाचे वयल्यो GST 18% वयल्यान 28% वाडोवपाची अशी मागणी गोंय तशेंच हेर कांय राज्यांनी केली। ह्या विशीं GST कावन्सिलाच्या मंत्री गटान परवानगी दिल्या। GST परिशदेन हे विशीं निर्णयूय जाला। ते खातीर आतां कॅसिनोच्या माध्यमांतल्यान चड कर मेळटलो अशी म्हायती मेळ्ळ्या। दिल्लींतल्या जाल्ल्या मंत्रिमंडळाच्या बसकेन ह्या विशयाचेर चर्चा जाली जाल्यार भारतांत सध्या 950 परस चड गेमिंग प्लॅटफॉर्म आसा अशी म्हायती ह्या बसके वेळार मेळ्ळ्या। अमरनाथ यात्रेक वचपी यात्रेकारांक 5 लाख रुपयांचो विमा दिवपाचो ठराव केंद्र सरकारान घेतला। गृहमंत्री अमित शहा हांणी उंचेल्या पावड्याची खासा 3 बसका मंगळारा घेतली। या वेळार यात्रेच्या सुरक्षे विशीं तशेंच हेर बाबी विशीं चर्चा जाली। यात्रेकारांक रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन टॅग दिवपाचो थारावूय या वेळार जाला। या शिवाय बाबा बर्फनीचे ऑनलायन लायव्ह दर्शन, अमरनाथ गुहेलीत सकाळी आनी सांजेच्या आरतीचे लायव्ह दर्शन, बेज कॅम्पाचेर वेगवेगळ्या सांस्कृतीक कार्यावळींचे आयोजन करपाचो थाराव लेगीत ह्या वेळार घेतला। गोंय राज्यांतल्यान बदली जाल्ले हे सहकार सचिव चोखाराम गर्ग हांचे राज्य प्रशासनांतले सेवे खातीर बुधवारा सत्कार केलो। पाट्या वयल्या सहकार संकुलात जाल्ल्या सुवाळ्यांत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार हांचे हस्तुकी गर्ग हांचो सत्कार जालो। ह्या वेळार उलयतना शिरोडकार हांणी गर्ग हांच्या गोंयांतल्या सहकार चळवळींतल्या योगदानाची तोखणाय करून ते एक उत्कृश्ट आनी सकारात्मक दृश्टिकोन आशिल्ले अधिकारी आशिल्ल्याचें म्हणलें आनी हेर अधिकाऱ्यांनी ताचे कार्यपद्दतीन अनुकरण करपाक सांगलें। गोंय राज्य सहकारी बँकेचे अध्यक्ष उल्हास फळदेसाय, गोंय राज्य सहकारी संघाचे अध्यक्ष श्रीकांत नायक हांणी गर्ग हांच्या कामाची तोखणाय केली। गर्ग हांणी सत्काराक जाप दितना संबंदीत अधिकाऱ्यांनी केल्ले सहकार्य आनी सत्कारा खातीर उपकार मानले। पावसाक लागून डेंग्यू आनी मलेरियाच्या प्रसाराचेर नियंत्रण दवरपा खातीर भलायकी कर्मचाऱ्यांक आनी पालिका प्रशासनाक शिटकावणी दिवपा खातीर भलायकी प्रशासनान काल आपत्कालीन बसका आपयली। या वेळार उलयतना राणे हांणी सांगले, राज्यांत साबार सुवातेर नवे बांदकाम प्रकल्प चालू आसात। पावस सुरू जाल्ल्यान कांय कडेन उदक जमत आसा। हाका लागून डेंग्यू आनी मलेरिया जळारी जावपाक लागल्यात म्हूण डेंग्यू दुयेंतींचो आंकडो वाडटा। ह्या खातीर राज्यांतले सगळे नगरपालिका मुखेली आनी भलायकी प्रशासनाचे सर्तक रावपाची गरज आसा। जंय बांदकाम कामगार व्हड प्रमाणांत आसात थंय सगळ्या
गोंयांत बेकायदेशीरपणान एलईडी वडयांचे उपेग करून तशेंच बुल फिशिंग करून नुस्तेमारी करप्यांक आड यान फुडें खर कारवाय करतलो अशी माहिती नुस्तेमार खात्याचे मंत्री निळखंड हळर्णकार हांणी दिल्या. पारंपारीक नुस्तेकारांक हाचो फटको बसता अशें तांणी म्हणलां. ह्या शिवाय दर्याचेर गस्त घालपाक नुस्तेमार खात्या कडेन सध्या फकत एकूच होडी आसा. ते खातीर सरकारान आनीक 2 होडयो ह्या कामा खातीर दिवच्यो अशी मागणी सरकारा कडेन केल्या. तशेंच नुस्तेकार वेवसायिकांचे सरकारी अनुदानाचे विशय बेगीनूच सुटावो करतले अशी माहिती तांणी दिली. जुलयाच्या 11 तारखेच्यान विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाक सुरवात जातली. हे अधिवेशन 2 सप्तकांचे आसतले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन ते उलयताले. आग्वाद किल्ल्याच्या वेवस्थापना खातीर दृष्टीच्या कंपनीन मुजत वाड दिल्या. तशेंच गोंय वैजकी महाविद्यालयान व्हेंटिलेटर आनी वैजकी उपकरणां घेवपा खातीर 1,79,37,000 खर्चाची तरतूद केल्या. हातूंत इनोव्हेटिव्ह मेडिकेअर टॅक्नॉलॉजीचोय आस्पाव आसा. वीज खात्यांतल्या IT सपोर्ट सेवेच्या APDRP आनीक 1 वर्साची मुजत वाड दिल्या. तशेंच कुशळटाय उदरगत मंत्रालयाच्या 52 पदांचे निर्मितीक मान्यताय दिल्या. अटल सेतूचेर फोंडकुलां कित्याक अशी आनी कशी पडटात हे ते पळोवपाक IIT मद्रास रिपोर्ट तयार करतलो अशें भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें. तशेंच रस्त्याचें काम पावसाळ्यांत लेगीत प्राधान्यांत करतले आनी फुडल्या पावसाळ्या पयलीं गोंय 100% फोंडकूल मुक्त जातलें अशें आस्वासन काब्रालान ह्या वेळार दिलें. वास्कोचे आमदार कृष्णदाजी साळकार हांचे कडेन संयुक्त बसके उपरांत तात्पुरत्या जाग्यार स्थलांतर करपाक आनी वास्को नुस्तें मार्केट बांदपाक मदत करपाक विक्रेत्यांनी मान्यताय दिल्या उपरांत कितलींशींच वर्सां प्रलंबीत आशिल्ल्या वास्को नुस्त्या बाजारांत निमाणे आशेचें किरण दिसता. सरकारान नुस्तें विक्रेत्यां प्रमाण बाजार बांदपाचें आस्वासन विक्रेत्यांक दिलां. जाल्यार नुस्तें विक्रेते फुडारी फादर मायकल म्हणटा, निमाणे वास्को आमदारान आपले उतर पाळून बाजाराच्या आवरा भायर नुस्त्याची विक्री बंद केल्या. दिल्लीचे राज्यपाल अनिल बैजल हांणी आपल्या पदाचो राजिनामो दिला. वैयक्तीक कारणां दिवन तांणी राजिनामो दिल्ल्याचें सुत्रांनी सांगलें. आदले सनदी अधिकारी आशिल्ले अनिल बैजल हांणी 31 डिसेंबर 2016 दिसा दिल्लीच्या नायब राज्यपाल पदाची सुत्रां हातांत घेतिल्लीं. आपलो राजिनामो तांणी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हांचे कडेन दिला. काँग्रेस फुडाऱ्यांची निवृत्त पिराय 65 वर्सां करपाची शिफारस पंजाब काँग्रेसीचो अध्यक्ष आनी आदलो युवा काँग्रेसीचो मुखेली
अमरिंदर सिंह ब्रार हांच्या अध्यक्षतेखाला समितीन केल्या. पूण 2024चे लोकसभेचे वेंचणुके उपरांतूच काँग्रेसीच्या कार्यकारी मंडळान ती चालीक लावपाचो निर्णय घेतला. देशांतलो सगळ्यांत पोरणो पक्ष आशिल्ल्या काँग्रेसींतले जायते फुडारी आतां पिरायेच्या 60 वर्सांत आसात. ताका लागून काँग्रेस पक्ष हो जाणट्यांचो पक्ष म्हूण फामाद जाला. देशभरांतल्या जायत्या तरणाट्यांक काँग्रेस पक्षांतल्या कार्यकर्त्यांनी तरणाट्यांक संद मेळना अशें दुख्ख लेगीत उक्तायलां. त्या मतींत घेवन युवा समितीन काँग्रेस फुडाऱ्यांक पिरायेच्या 65 वर्सांचेर निवृत्त जावपाची शिफारस केल्ली. ही गजाल पक्षाची अंतरीम अध्यक्ष सोनिया गांधी हांणी मान्य केल्ली. मात आतां हो प्रस्ताव 2 वर्सां थांबोवन दवरला. IAS अधिकारी मायकल डिसोजा तशेंच संजीव गडकर हांचे सयत 15 अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो केल्या उपरांत बुधवारा आनीक 31 अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो जाल्यात. 3 दिसांत वट्ट 48 अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो जाल्यात. शिक्षण संचालक भूषण सावयकार हांची बदली करतना शिक्षण खात्याचे उपसंचालक शैलेश जिंगडे हांचे कडेन शिक्षण संचालक पदाचो तात्पुरतो ताबो दिला. हाका लागून सध्या पुराय वेळ शिक्षण संचालकान नव्या मंत्र्यांच्या इत्से प्रमाण हे बदल जाल्ल्याची चर्चा आसा. IAS अधिकाऱ्या वांगडा वरिष्ठ श्रेणी अधिकारी तशेंच कनिश्ठ श्रेणी अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो जाल्यात. मामलेदार तशेंच जिल्लोधिकारी कार्यालयांतले कर्मचारी आनी अधिकाऱ्यांच्यो बदल्यो जाल्यात अशें महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात हांणी कांय दिसां पयलीं सांगिल्लें. पिसुल्ले होंडा वाठारांतलो खण वेवसाय फाटलीं 10 वर्सां पुरायपणान बंद आशिल्ल्यान हांगाच्या खण पिटांनी सांठोवन दवरिल्लें उदक पंप करून भायर काडूंक ना. ताका लागून खणींतलें उदक धोक्याचे पातळी वयर गेलां. पावस सुरू जावचे पयलीं लेगीत कांय कडेन उदक गळटा अशें दिसून आयलां. देखून पावसान उदकाची पातळी आनीक वाडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान सकयल्या वाठारांतल्या गांवांत धोको निर्माण जावपाची शक्यताय आसा. ह्या खणींतल्यान उदक काडपाची म्हायती संबंदीत खण कंपन्यांक तशेंच सरकाराक फाटल्या 5 वर्सां सावन दिल्या. ह्या वाठारांत उदकाची पातळी चड आशिल्ल्यान पावस भोंवतणीच्या वाठारांक लोकांक धोको आसा. देखून ह्या प्रकरणांत सरकारान बेगोबेग लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. मोपा विमानतळ लिंक रस्त्याच्या बांदकामा खातीर उपरान संरक्षकान परवानगी दिल्या. देखून काजी आनी आंब्यां सयत शेकड्यांनी फळांची झाडां कातरून उडोवपाचें काम चालू आसा. मोपा विमानतळ पीडित शेतकारांनी न्यायालयांत धांव मारीत जोड रस्त्याचें काम आडोवपाची मागणी केल्या. पूण राजकी फुडाऱ्यांचो हस्तक्षेप आनी हेर कारणांक लागून सुनावणी लांबणेर पडिल्ल्याचोय आरोप शेतकारांनी केला. शेतकारांनी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केला. शेतकारांच्यो जमनी ताब्यात घेवपाचो हो प्रकार आमकां मान्य ना. कोणूच आमचें म्हणणें आयकून घेयना. सरकारी अधिकारी आमचे छळ करतात अशें थळावे शेतकार सांगतात. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुरान 53व्या आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या पोस्टराचे उक्तावण केले. कान्स चित्रपट महोत्सवातल्या इंडियन पेवेलियनाच्या उक्तावण सुवाळ्याक ह्या पोस्टराचे उक्तावण जाले. गोंयांत 20 ते 28 नोव्हेंबर मजगती 53वो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव जातलो.
बुधवारा 15 नव्या कोरोना केसींची नोंद जाली. 771 चाचण्या उपरांत 15 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 11 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचे प्रमाण मात 98.41% आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,610 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,694 दुयेंती बरे जाल्ल्यान 84 सक्रिय दुयेंती आसात. आतां मेरेन 1,90,508 दुयेंती घरा आयसोलेशनांत रावतले जाल्यार 31,422 दुयेंती उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल जाले. संवसारभरांत वेगवेगळ्या प्रदूषणांक लागून लोकांक मरण येवपाचें प्रमाण वाडलां. 2019 वर्सा संवसारभरांतले 9 दशलक्ष लोकांक मरण आयलां. द लॅन्सेट आयोगाच्या अहवाल प्रमाण संवसारांत दर दिसा 6 मरणां प्रदूषणाक लागून जाता. इतले मजगतीं भारतांत 2019 ह्या एका वर्सांत 24 लाख लोकांचो जीव गेला अशें ह्या अहवालांत दिसून आयलां. जाल्यार 2015 वर्सा प्रदूषणाक लागून 25 लाख लोकांक मरण आयिल्लें. पळोवणी प्रमाण हातूंत उदक, वारो, रसायनीक तशेंच हेर प्रदूषणांचो आस्पाव आसा. भारतांत शिंयाच्या काळांत व्हड प्रमाणांत प्रदूषण जाता अशें ह्या अहवालांत म्हटलां. गोंयांत ब्रेस्तारा आनी शुक्रारा अशे 2 दीस उटंगाराच्या पावसाची शक्यताय आसा. केरळ आनी कर्नाटक राज्यांच्या दर्यादेगार 40-50 किलोमीटर नेटान वादळ येवपाची शक्यताय आसा. हाचो परिणाम म्हूण गोंया सयत महाराष्ट्रांतल्या दर्यादेगांचेरूय वादळाची शक्यताय आसा. ताका लागून नेटान पावस पडटलो असो अदमास गोंय हवामान विभागाचे मुखेली राहुल एम हांणी उक्तायलें. नुस्तेमारांनी फुडले 2 दीस खोल दर्या नुस्तेमारी खातीर वचचे न्हय अशी सुचोवणी लेगीत हवामान विभागान दिल्या. अंदू मॉन्सून केरळांत 27 तारखे मेरेन पावपाची शक्यताय हाचे पयलींच खात्यान उक्तायल्या. ताका लागून अंदू मॉन्सून बेगीन सुरू जावपाची शक्यताय आसा. वाठादेव सरभण बायलेचो खून जाला तो तिच्या घोवानूच केल्ल्याचें स्पश्ट जालां. दिवचल पुलिशेन अटक केल्ल्या दुबावीत घोवाक आपूण खून केल्ल्याची कबुली दिल्या. खुनाची ही घडणूक फाटल्या शुक्रारा उक्ताडार आयिल्ली. बळीराम कुमार महातो हाणें बायल शोभा देवी हिचो खून केला. दुबावीत आरोपीक सोरो पिवपाची संवय आशिल्ली. गोवा बायले मदीं अदीं-मदीं झगडीं जाताली अशी म्हायती मेळ्ळ्या मजगतीं दुबावीत आरोपीक दिवचलच्या न्यायालयान 6 दिसांचे पुलिसेन कस्टडी दिल्या. जाल्यार आरोपी वांगडा आशिल्ल्या चली भुरग्याक पुलिशेन ताब्यांत घेवन ताची मिर्शेच्या अपना घरांत रवानगी केल्या अशी म्हायती पुलीस निरीक्षक सूरज गांवसान दिली. विजेची लायन सारकी करतना ठाण्या 70चो लायन हेल्पर संजय गांवकर आगताक सोंपलो. वीज खात्याच्या घाळपणाक लागून संजय सोंपलो म्हूण आरोप करीत संजयाच्या फामिलीन ताची कूड घेवपाक न्हयकार दिल्लो. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार, आमदार देविया राणी आनी विश्वजीत राणीन संजयाच्या मरणाचेर दूख परगटायलां. ह्या घडणुकेचो तपास करपाचें आस्वासन वीज मंत्र्यान दिलां. विश्वजीत राणीन आपले प्रतिश्ठानांतल्यान 2 लाख रुपयांची मजत केल्या.
लिजा वयलो ताबो 6 जून मेरेन सोडपाच्या सरकाराच्या नोटिशेक खण कंपनींनी खंडपीठान आव्हान दिला। हे आव्हान याचिके प्रकरणात सरकारान नोटीस जारी करताना 6 जून मेरेन कारवाय करची न्हय अशें खंडपीठान सरकाराक सांगला। खण कंपनींनी 6 जून उपरांत नोटिशेक अंतरीम स्थगिती मागपाची गरज आसा। 6 जून मेरेन कसलीच कारवाय जावची ना अशें ॲडव्होकेट जनरलांनी सांगलें। 3 खण कंपनींनी नोटिशेक आव्हान दिवपी याचिका दाखल केल्या। 3 याचिकांचेर एकरीत सुनावणी सुरू आसा। दाबोळे विमानतळा लागसार एक बांदकाम उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण मोडले। वाठारांतल्या हेर 44 बांदकामांक सर्वोच्च न्यायालयांतल्यान अंतरीम स्थगिती मेळोवपाक येस आयले। या बेघर फामिलींत रावपाक सुवात ना अशें तांचें म्हणणें। घर मोडल्यार लेगीत कुशीक खूब बांदून रावतले अशें ह्या फामिलीचें म्हणणें। कोरोना महामारीत हातांत कामां नाशिल्ल्यान त्रासांत पडले अशें तांचें म्हणणें। कदंबाच्यो बशी परत्यो बंद पडटात त्या बशींचो प्रश्न सोडोवपाक इलेक्ट्रीक बशी हाडप हो एक पर्याय अशें कदंबाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकर सांगता। सोमारा दिसा तिळामळ केप्यां इलेक्ट्रीक बस बंद पडिल्ली ती व्हड अपघात जावपाचो न्हय म्हण ड्रायव्हरान घेतिल्ले सादूरपणाचें पावल अशें अध्यक्ष उल्हास तुयेकरान सांगलें। कदंब महामंडळान सरकारा कडेन आनीकय बशींची मागणी केल्या। त्यो आयल्यार प्रस्न सुटावो जातलो अशें उल्हास तुयेकारान सांगलें। पेडणे खारेबांद हांगा गांधी तीर ह्या वाठारांत गणपती विसर्जन करपाच्या जाग्याचेर नूतनीकरण जालें। फाटलीं कितलींशींच वर्सां हें काम हुमकळून उरिल्लें, मात आतां हें काम पुराय जाल्ल्यान थळाव्यांनी खोस परगटायल्या। हें काम पुराय जाल्ल्या खातीर नगरसेविका अश्विनी पालयेकार, नगराध्यक्ष महादेव शेणवी देसाय हांचे थळाव्या लोकांनी उपकार आठयल्यात। पेडणे मतदारसंघाचे आमदार प्रवीण आल्लेकार हांचे हस्तुकी ह्या सुवातीचें उद्घाटन जाल्लें। ह्या वेळार नगरसेविका अश्विनी पालयेकार, नगराध्यक्ष महादेव शेणवी देसाय आनी हेर मानेस्त हाजीर आसले। पंदरा ऑगस्ट मेरेन मोपा विमानतळ उक्तो जातलो, पूण ताच्या वांगडाच थंयचे पर्यटन कशें वाडोवचे हाचे विशीं कॅबिनेट मिटींग घेवन चर्चा जातली अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें। तशेंच मोपा विमानतळाचेर साधन सुविधा वांगडा जर पर्यटन वाडोवपा खातीरच्यो गजाली येत जाल्यार नक्कीच मोपा गेम चेंजर थारतलो अशें ताणें ह्या वेळार म्हटलें।